scordat, e che morar misa mato kibuya, misa ci bet beto che apigeta, bit moron da kayo kaliluya, Calvari beto crun vorbi scordat, e che morar misa mato kibuya. Noviantono surdat, Krista ce morna rugda skoruja, Ulo soro je bitin godotat, Krista mera ce mas rozživuja, Kalvari bet noviantono surdat, Krista ce morna rugda skoruja, Soro i vidin godotat, Krismenjaci mas rogoršivuja. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार. खूब पावस रातच्यान घसघसो तरी आसतना आमी वेळ काडून आज हे देव मंदिरांत एकठांय जाल्या ह्या मिसा बेठीन वांटो घेवंक तुमकां पळोवन आमी खुशाल. देवाक आमी दिन वाजता सगळे तेजे बरेपणां पासून. आज हे मिसांत ऑगस्ट आनी फिलोमेना फेर्नांदीस हे आमचे भाव भयणां पासून मागता सर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतीन घेवं. तशेंच आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात आमची भयण शनाया मोंतेरो, मायलर आब्रेव, आमचो भाव जेम्स ब्रागांजा तांचेर आनी आज आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आनी आमकां सगल्यांक हे मिसा बेटीक ताणें आमंत्रण दिलां. ताचेच कृपेन आनी ताचेच जाणवायेन आमी वाडूंक आमकां आदार मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा कुशालकायेन करता सोमरोम भाग्योंत आल्फोन्स मारिया लिगोरी पवित्र सभेचो धर्मशास्त्री आनीक धर्म अध्यक्ष म्हणजे बिश्प साहेब. देवान ताका खूब खूब जाणवायेन भरिल्लो. रेदेमतोरीस पाद्री आसात त्या मोटवाशांचो तो स्टापनार हो जोमो रेदेमतोरीस पाद्रीचो ताणें सुरू केलो आनी रेदेमतोरीस पाद्रीक एक कार्य दिलें देवाचें उतर परगटपाचें. सोमया आनी सोमया भायर देवाचे बरी खबरेची मोडणी करपाचें काम रेदेमतोरीस पाद्री आख्या संवसाराक करतात. तांचे पासत मागतना भाग्योंत आल्फोन्स मारिया लिगोरी हेचे मजतीन आमचेरूय देवाची सर्वय देणी ओतय म्हूण खतखत्यान मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाची जंत्रणां उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्पद वेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakutko, somia kakutko, prisa kakutko, prisa kakutko, somia kakutko, somia kakutko.
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, सर्व काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेंत नवे नवे फुडारी तूं उपजयताय. तुज्या धर्म अध्यक्षा भाग्योन आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशांचे सोडवणी खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्ग राज्यांत ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकांय फाव कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेरामियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरमियासाक सर्वेस्पराचे उतर पावले ते हे: उठ आनी कुंभाराच्या गोराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें तूंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटूच कुंभाराच्या गोरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर कोत्तालो. तो कोत्तालो तें मातयेचें आयदन ताच्याच हातान बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायेलाच्या गोराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलोयता तो सर्वेस्पर: होय, जशें कुंभाराच्या हातान माती तशें इस्रायेलाच्या गोराण्या तूं म्हज्या हातान. देवाचें उतर हे. देवाचे ओळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सगळीं म्हणया: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसासोर सर्वेस्पराची वाक्कांनी कोत्तलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. ओसूक सोयंबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटूच तो बाबडो दुलींतलो आयलो दुलींत परतून वेता. त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकोटून गेल्यो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रोचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दोर्या आनी दोर्यांत आसा ते सगळे. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक. सोय सोय. सर्वेस्पराक. सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक. सोय सोय. सर्वेस्पराक. सोय सोय. सर्वेस्पराक. सोय सोय. सोय सोय. सर्वेस्पराक.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुका सोम्या जेजून लोकांचे उत्पुंजीक म्हळें दुसरी सुरगीच्या राज दोरयांत मारलेल्या आनी सगळ्या जिन्साची मासळी दवरतले एके रांपणे सारकें ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बोरी मासळी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारांना ती भायर उडयतात. संवसाराचे शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी वायटांक उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दान किल्लीतलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात म्हूण ताणें म्हळें वय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटच सर्गीचे राज्याचो शीस जातलो जाल्यार जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकाऱ्या सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता जशें कुमाराच्या हातांत माती तशेंच इस्रायलाच्या गोरण्या तूं म्हज्या हातांत. देव उलयता बामडीनो आमच्या लागीं एक लागीं आज उलयता देव. कुमाराच्या हातांत माती आनी कुमार कितें कोत्ता आपल्याक जाय तसलीं आयदनां कोत्ता. हांव चावडी काणकोण आसलो आनी एक गांव आसा एक वाडो आसा. त्या वाड्यान सगळीं असलो वावर कोत्तात मातयेचीं आयदनां आनी तांचे लागीं तो चरका आसा गुंडायता तें व्हील आसा ताचेर जायते तरेचीं आयदनां. आमच्या फेस्ताक हांगा ती आयदनां येतात. ती पळोवंक काय बरी दिसतात. हातांनी केल्लीं ती माती ती आनी माती हो कुमार आपल्याक जाय तसली शेप दिता. हातांनी दिता मेशिनान न्हय आनी मागीर ती भाजता. देव आयज आमकां सांगता आमी एक एकलो ताच्या हातांत माती कही आनी ही गिव्स अस द शेप. ही गिव्स नॉट आय. हांव जायते फावटी अर्दें फुलावन हांवें हें केलां हांवें तें केलां ना तुवें कांय करूंक ना ताणें केलां. तो कुमार आमी माती आनी तोच आमकां शेप दिता देखून वी आर वॉट वी आर टुडे. बामडीनो जायते फावटी आमच्या मनांत वचूंक अवघड जाता बिकॉज वी हॅव सो मच ऑफ इगोइजम इन अस. वी हॅव सो मच ऑफ सेल्फिशनेस and ego centeredness in us. आमी धूळ आनी माती आनी देखून जेरमियासा उद्देशीन देव आयज आमचे लागीं उलोवन आमकां म्हणटा तुमी एक एकलो आमचें नांव घेवन म्हणटा तुमी म्हज्या हातांत माती कुमारा भशेन. आनी हो एग्जाम्पल सारको रोंबूंक जेरमियासाच्या मना काळजांत तो ताका कुमाराशी वता तेन्ना तो एक शेप दितालो जावं तो उदकाचो कोडसो कितें तरी फुट्टा. तो फुटूंक वेळ नाका. तो फुटूंक वेळ नाका. गोडये भितर तो वयता. म्हाका याद आसा धाकटुलो आसतना सगळें कुळ्ळ्यांत जातालें आनी बुडकुल्यांत जातालें. आनी कुळ्ळ्यांत जायते फावटी उजो जर व्हडलो जालो तर कुळ्ळें भितरूच फुट्टालें. कोडी बी सगळीं ओत्तालीं. भोव करून म्हजी आवय म्हजो भाव भायर आसा ताका आटयलेली कोडी बरी लागता. ती दवरताली कुळ्ळें उज्याचेर
ताका ब्रेकफास्टाक उंडो कितें खावंक आनी तें कुळणें फुट्टालें. जेरेमियासाक देव सांगता, पळय म्हणटा, तुवें पळयलां हे कुमाराक ताचें आयदण फुटलें, पूण तो आनीक करता. आंग काडिना, सोडून दिना. तेच भाशेन देव आमा एक एकल्या सोबत. प्रत्येक मनीस देवाच्या हातांतलो एक हत्यार. तो मागीर बुडकुलो जावं, तो मागीर धाकटुलें आयदण जावं, तो मागीर एक मातयेचो मिलेर जावं, कितेंय जावं, आमी ताच्या हातांत आसा आनी ही फॉर्म्स अस. आनी काय बरोबर बाबा म्हणिनो आज बागयोन आल्फोन्सस मारिया लिगोरी ह्या बागयोंताची आमी परब करता. रेदेमतोरिस्तांचो स्थापना. देवान ताका खेरीत भाशेन एक कुमारा भाशेन फॉर्म केल्लो. 16 वर्सांचो आसतना आल्फोन्सस मारिया लिगोरी लॉ शिकता आनी कोर्टांत काम करूंक लागता. एट द यंग एज ऑफ 16. पूण कोर्टांत वयच्या आदीं सांगतात ताचे बरोयणार मिसाक वयतालो. कितलोय कोर्टांत वावर आसूं मीस सोडिनासलो. मिसान वांटो घेतल्या उपरांत तो कोर्टांत वयतालो. मागीर ताका आपोवणें आयलें पाद्री जावचें. देवान दिल्ली जाणवां आनी गिरेस्तकाय ताच्या मोनांची देवाक जाय आसली. ताणें खूब पुस्तकां, ही हॅज रिटन 111 books. 111 books, out of which 9 books were of moral theology. He is called patron of moral theologians. इतली जाणवाय देवान ताका दिली. जितलो तो जाणवायेन बरिल्लो आसलो तो सारको हांबल आसलो. ताच्या काळजांतल्यान खालतीकाय व्हांवताली. कितलेच फावटी ताका बिश्प साहेब जावपाक विचून काडलो. ही वूड रिजेक्ट. मागीर पाप साहेबान ताका मागलें बिश्प साहेब जाव. अपॉयंटमेंटूय दिलो बिश्प साहेब. आनी देखून ताका धर्मोध्यक्ष म्हणटात, बिशप. अँड ही वॉज द डॉक्टर ऑफ द चर्च, वन ऑफ द ग्रेट डॉक्टर्स ऑफ द चर्च, आल्फोन्सस मारिया लिगोरी. ताचें खाशेलेपण भावमभयणीनो, he had love for the Holy Eucharist and he had love for Mother Mary. सायबीणमांची व्हडली भोक्ती आल्फोन्सस मारिया लिगोरी हाका. आनी देखून तुमी जायते फावटी रेदेमतोरीस पाद्रींक पळयतात व्हडलें कोंत घालून. सायबीणमांची भोक्ती तो आपल्याक फॉलोवर्स तांकां दिता. भोव करून पेरपेस सुकूर सायबीणमांची भोक्ती. आनी पाप साहेब रेदेमतोरिस्तांक उलो मारता हे सायबीणमांची देवस्थान सगळे संवसाराक शिंपडावंक. ताका खूब मोग आसलो ऑफ द युकरिस्ट. केन्नाच ताणें मीस पेटोवपाचें सोडलें ना. ताका खूब मोग आसलो दुबळ्यांचो. इटालियन तो, बॉर्न इन नेपल्स. ते काळार जायती दुर्बळकाय. आल्फोन्सस मारिया लिगोरी आनी जायती चॅरिटी केली, भोव करून दुबळ्यांक गरजेवंतांक पावोवन. आयज ताची परब करता आसतना आमकां एक एकल्याक आमी देवाच्या हातांत, कुमाराच्या हातांत माती. तो आमकां वापुट्टा ताचे मोहिमेक. काल आमी भाग्यो निनास दे लॉयलाची परब केल्या. विचित्र तरेन ताका विचून काडलो. ताच्या पांयांचेर एक गुडी पडली. वन कॅनन बॉल hit his knee. That was the turning point of his life. आनी व्हडलो जेजुईतांचो स्टापनार पवित्र सभेक मेळ्ळो. रेदेमतोरिस्तांचो स्टापनार
पवित्र सभेक मेळ्ळो. Alphonsus Maria Ligori. He was a lawyer. He could have made a fortune for himself. सोडून दिले सगळे देवाचे मोहिमे खातीर. कित्याक कुमार देव कुमाराच्या हातांत आमी माती. भाव आज हे मनांत आमच्या रिगोंदी हांव माती, तो म्हाका शेप कर. म्हजो भायलो आकार देखून रूपकार पुऱ्यान जायते फावटी हांव आरशांत म्हजो रूपकार पळयता आनी जायते फावटी आय एम नॉट हॅपी वीथ माय सेल्फ. I wish I was like one Amitabh Bachchan or one Shah Rukh Khan or somebody. I wish जायते फावटी म्हाका तोहलो रूपकार येयलो जाल्यार हांव बरो हिरो जावपाचो अशें दिसता. ना, हो रूपकार भायलो पुऱ्यान हांव माती कुमार तो. ताणें म्हजे आवयचे कुसव्यांत म्हाका आकारला. सो आय मस्ट बी हॅप्पी with who I am, even externally. तो कुमार आमी माती. भाव भयणीनो, खुशाल जावया. देवान आमकां आपल्याच्या हातांतल्यान रोचल्या, आमकां हो आकार दिला मोनाचो, काळजाचो आनी फिजिकल शेप. गॉड गिव्स अस बिकॉज तो आमचो कुमार. आयच्या मिसांत इस्कुलपा आमकां सगल्यांक काल्तिकायेन भाग्योन आफोन्सूस मारिया लिगोरीची मजूती मागून घेवया. बेठोनेक आमी गायन गावया C23 माल वर्धनाचो पान 30 आनी 8. C23 पेज 38. भयणी भावंडू, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनात खाली मोहिमे आमच्या पवित्र सेवेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेऊन. भोव कोनवळ्या बाप्पा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना भाग्योन आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी करतालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या ह्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां सगल्यांक पवित्रायेन बोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. श्रेश्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन
दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लागच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यार जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कास घेत. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगुटया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावमडीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखां मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची
दया कर म्हूण आमी मागता. आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतलेल्यांची दया कर. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय संगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमडूत, भाग्योन आल्फोन्सस मारी एलिगोरी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी एका स्थळान उलो मारून म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीचा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो उपरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदली सुटोय आनी सोराकंदांतली वाटाय. थोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताना जोड चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची कुणां दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमेओंच्या वेळार आमी गायन गावुया D22 जिओनू जिओनू पान 59 D22 पेज 59. Gio,
द पॉटर आय एम द क्ले. कुमाराच्या हातांत हांव माती. इतलो देव म्हजो आमचो एक एकल्याचो मोग करता. न्हयच फकत आमकां आकार दिता, आमकां आपल्या मोगाची भुरगीं करता. इतलो तो आमचो मोग करता. ताणें आमकां आपलो पूत जेजू दिला, आमचो सुरवंडार, आमचो धोनी, आमचो राजा. एक एकल्याक आमकां आमचे असोगतायेंत बोड, आमचे पिडेंत पेकवणी, आमच्या मना काळजाचें समाधान करूंक जेजू बापान धाडलो. कुमाराच्या हातांत आमी माती. हांव जियेता हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे सवें जियेता असो भाग्यवंत पावलू उद्गारतालो. आमी एक एकलो दुसरे जेजू. ओरोमागतान सोब्द आसलो, सोब्द मनीस जालो. होच सोब्द बापान संवसाराचे सुरवेक जावन आकारलो आमचे खातीर. ताका मनीस सैम दिलें आमचे खातीर. सदांच ही उतरां आमच्या मना कांजांत सादून दी. हांव कोण? कुमाराच्या हातांत माती. हांव कोण? सर्वेश्वरान आकारलेलो, संस्कारलेलो, पवित्र केल्लो, पाठयलेलो ताचो मोगाचो पूत, ताचे मोगाची धूव आमी. आमचे सवें तो ओड ओड वस्तू करता. तोच तो आमचो कुमार. प्रार्थया. भोवमोगाळ बापा, भाग्यवंत आल्फोन्साक तुवें ह्या वोडत्या गुटांची विस्वासीस मुणयारी करून जाणवायेन आनी उर्बेन बोल्लोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन पवित्र संस्काराचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासणाक तुका वाखाणूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. बावमडीनो आज सांजे 5 वरांचेर आमचे रेदेमतोरीस पाद्री आमचे बरोबर येतले. टेर्स, मीस, प्रेज एंड वर्शीप, देवाच्या उतराची मोडणी आनी परोम संस्काराक मागणी आनी डिलिव्हरन्स प्रेयर्स करतले. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सोदा भाशेन सांजे 5 ते 6 कुमसारां आनीक 6 वरांचेर मिसा उपरांत परम संस्काराक मागणी 8 वरांचेर आशिर्वाद. फाल्यां आमी केरीत भाशेन गोवळ्या पासत मागतल्या. जेजूचे काळज सारके आमकां संवसारांत गोवळी मेळूंक गोवळ्या पासत हें पवित्र ओर आमी भेटयतले. आनीक सोनवारा दीस पयलो सोनवार 6 तेर्स आनी मागीर 6:30 मीस. आनी चवथेर गोवळ्याचो दीस आमचे इगोर्जेन देवाक दिन वासूंक सगळें गोवळ्या पासत भोव करून ह्या उत्सवीक वर्सांत 480 वर्सां जालीं देवान आमकां इगोर्जेंत आपले काळजा सारके गोवळी दिल्यात. तरेतरेच्या परिस्थितींनी तांणी वावर केला. 400 वर्सां 480
वर्सांचो इतिहास नियाळून आमचे गोळ्या बसत मागुया. मी 5:30 वरांचेर फादर सेविलांत हांव देवाचें उतर पुरगुटलो. दुसरे यादनीक आमचे बरोबर आसतले. 5:30 वरांचेर भक्तीन मिसांत वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कुमाराच्या हातांत माती कशी आमी जेजूक जाय ते भशेन बापाक जाय ते भशेन जिवंक जेजून हांवें तुमकां धाडटा. देवाची ओळख कर. मिसाच्या शेवटा गायन गावया. यू 30 आणि 3 जैतिवंत आमचो देव पान 248. यू 33 पेज 248. Jesus,